पोरण्या गोंयांत ASI कार्यालया मुखार एक भिरांकूळ घडणूक घडली। कार्यालया मुखार आसलेल्या पोरनो माड सारको न कापलेल्यान अचकीत हुमटून सकयल्यान वचपी एका मनशाचेर पडून तो मनीस थंयच सोंपलो। सोंपलेल्या मनीस मडगांवां रावपी आसून ताचें नांव संजय गावस अशी म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या मनशाची पिराय 30 परस उणी आसा असो अदमास पुलिसांनी लायला। तशेंच हो तरणाटो खोर्ले गोंयच्या चिपला कंपनींत काम करतालो अशें म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या घडणुकेची फुडली चवकशी चालू आसा।